हॅलो गायज, गुड मॉर्निंग. कशी आसा तुम्ही सगळी जण? खूप तुम्ही सगळी जण बरी आसतली. हय, तर आयज वेनसडे. तर आयज आमकां नुस्तें खावपाचो लास्ट डे. मागीर आमी निमाणो डे म्हणटा तसो फाल्यांच्यान मागीर श्रावण स्टार्ट. सो आयज लास्ट मेमे आमगे खावपाचें. मागीर फाल्यांच्यान आमी फूल 1 मंथ शूटाक. आनी आतां सद्या टायम ना आमकां स्कूल सो आमगे न्हू हांवें कितें केलें, काल आमी दोगांनी चिकन करून दवरलें. मंगळारचें भायर न्हू काल चिकन करून दवरलें. आतां मम्मीन हें केलां, कितें जाणां नुस्तें बाजारांनी वेल्यांची कितें केलें तुमकां राव दाखयता हांव 5 वचून. आनी आमी आतां डायरेक्ट दाखयताली कामाक वयतली बिकॉज टायम जाता आनी तुमकां मेळटा आमी सांजची येवन. तर स्टे ट्यून. तर हे पळय आमगेर काल हांवें भुना हुआ चिकन केल्लें, सामकें इतकें टेस्टी लागता जाणा. मागीर एक खातलें मस्त. आनी हे फीश फ्राय बी केलें आनी हुमण वेल्ल्यांचें. इतकें आमगेर आयज बुधवार, फाल्यांच्यान श्रावण म्हणून आसा स्टार्ट. पयलीं फाल्यां श्रावण आनी आमी हें सगळें खाता आयज. मम्मी आमकां खाता जुसी जालो चटकेदार. मस्त. हॅलो गाईज. सो आमी जाल्यार ट्वेन. हय, ट्वेनूच न्हू आमी. सो आमी सेम रेडी. हांव तर कामाच्यान आतांशें पावलें आनी हांवें हदय हेंच घातलेलें तुमी जाणा. सो तेणीन चेंज केलें मुद्दम म्हाका मॅच करपा खातीर. सो आमी हे पळय सेम. सो आतां आमी म्हणटा कित्याक भायर सरल्या सांगलें तुवें तांकां की आमी ना आतांच. तर आयज कितें अमास, सॉरी कितें म्हणटा फाल्यांच्यान अमास न्ही. सो आयज नुस्तें खावपाचो ह्यो लास्ट डेज बिकॉज मागीर फाल्यांच्यान श्रावण आनी टील गणेश जावन 5 दीस मेरेन आमी नुस्तें बी कांय खावपाना. सो आमी डिसायड केलें की आमी दोगां खाताच न्ही. सो आयज मम्मीकूय बी इनवॉल्व करून आमी फास्ट फूड खावपाचें चिंतलां. हय, इतके दिसांनी आमी कितले दीस पळय गॅप धरले, मे बी 8 दीस कितें तरी गॅप धरले न्हू आमी फास्ट फूड खावपाचें. इम्प्रुवमेंट केलें आतां नाच न्ही. आनी सांगपाचें म्हणल्यार एक्चुली आमी प्लॅन केल्लो की रातचे 9 वचून आमी खावन येतली हॉटेलान रेस्टॉरंट. मम्मी म्हणटा पावसा खातीर बी भायर सरपाक येना बेजार येता. सो आमी म्हटलें घरांत हाडुया. हय, तर आमी आतां हें करतलीं कितें जाणां पळोवया कितें तें मे बी फ्रायड रायस चिकन कितें 3 आयटम तरी हाडटलीच आमी. सो आतां आमी वयता बाजारान येवतेच बिटोबा देवळा कडेन थंय बाजारानूच जाय. पावस बी ना सो बरे चान्स आसा आमी वचून. तशें आमी फास्ट फूड चड खायना. तुमकां दिसता ते व्लॉगान गायज की आमी फास्ट फूड खाता अशें म्हणून, बट तशें ना. आमी खायत ना चड, मातशेंच खाता. तशें कितके जाणां कितके खाता न्हू. आनी आमी दोग म्हणटकीर इल्ले वयताले. हय आमचे तर मम्मी म्हणटा आपूण येना, आमी घरात कडेन येवन खातली आतां. सो आमी आतां वयता. सो तुमकां मागीर मेळटा बेबी. बाय बाय, स्टे ट्यून. कळ्ळें न्ही. हांव आतां शूट करतालें की आमगेली हांगा चावी लायल्या पळय ती लागत ना. अशी भितर वयता पूण अशें हें जायत ना, घुंवत ना आनी हांव तें तुमकां दाखयतालें. बट कितें जालें, हांवें कॅमेराच ऑन करूनाशिल्लो. सो हांगासर न्हू काळोख म्हणून भायर सरपाक घ्यायचो. चल भायर सरपाक बेजार जाता. आमचें थंय मातशें रिस्कीत न्हू. जायना तें वेगळें. आमचे थंय मातशें आयज पळय स्ट्रिटाचे एक लायट ना आनी हांगासर रिस्की न्हू मातशें आमचें. तुमी जाणात कित्याक रिस्की तें, आमी नांव घेयना म्हणून चड बेजार भायर सरपा. आनी कांय न्हू. नाल्यार पळय न्हू आमी 11 सुद्दां लास्ट गाडी चलयता. 11 साडे 11 सुद्दां आमी येताले. आतां पळय भिलें जायना न्हू तें. काम आसलें जाल्यार केन्नाय हय, खंय गेली बी जाल्यार खंय गेली जाल्यार कोणा सोयऱ्यांगेर बी गेली जाल्यार. सो आतां तुमकां आमी डायरेक्ट थंय मेळटा फोंडा. सो तुमकां आमी मातूय दिसना रायट. कसलें ना दिसलें. सो आमी आजून पावत ना, आमी हांगाच आसा. आनी 1 मिनटाची वाट जाल्यार देवळा कडेन पावपाक. अशी खाता तर न्ही आमी हांगासर आमची गाडी दवरता आनी वयता आमी चलत मुखार. आनी आमी सेंट जालें म्हणून तुका
आमकां आयज चड ऑकवर्ड कित्याक दिसता बिकॉज आमी दोगांनी सेम कपडे घालता म्हणटकीर मागीर हायलायट जाता. तर आमी न्ही फास्ट फुडा कडेन पावले आसा. आतां आमी मुखार ऑर्डर करतली बट आमकां कशेंशेंच दिसता कित्याक आमी दोगां गर्ल्स आहा बाकी सगळें हांगासर आसा आनी आमी नको आमी कोणाक कितें सांगतले आमी दोगां हातां कडेन घालून उबी आसा तुमी पळोवपाक शकता चड लेडीज तर आमी दोगांनी ऑर्डर केलें आनी अशी आमी रावल्या गर्दी आसा तर फायनली हे पळय आमी क्रॉस केले आनी आमचे 3 इंग्रेडियंट आमी घेतले. वाव मस्त. आमी बेगीन येवपाक करनाशिल्ली मम्मी आमकां बेगीन चला म्हणटा कित्याक बेगीन येवपाक पडले. तर हे पळय आमचे गरम गरम आसा सामकें 3 इंग्रेडियंट आनी बेगीन येवन बरें पडलें कित्याक खूब गर्दी आशिल्ली तर आमी आतां 20 मिनटां 15 मिनटां श्रावण न्ही सगळीं जाणां येयल्लीं आनी आतां आमी वयता आयस्क्रीम हाडपाक जस्ट मँगो डॉली बिकॉज आमची ऑलवेज फेवरेट सो टाटा मेळटा. तर आयज तुमकां आमचो फेस काळो काळो दिसता बिकॉज आयज लायटूच मेळना आमकां स्ट्रिटाचेर आनी आमकां मातशें बरें दिसलें म्हाका अशें केन्ना काय खावपाचें ना बट आमी लेट खातली इतलें बेगीन कित्याक आतां आनी मेन थींग पावस ना आनी आमी पावस येयलो जाल्यार रेनकोट बी काय हाडूना आमकां मागीर रावपाक आपयला हाडटा ना रेगुलर ना एक रेगुलर हाडून एक आसा हांगासर नाटकां बी चलता तेन्ना येवजा आमी पळोवपाक कला मंदिरान पयलीं न्हू आमी येतालीं ल्हान आसतना ल्हान मिनींग केन्ना येतालीं तुमी 11th बी आसतना तेन्ना येतालीं सगळीं मम्मी ल्हानूच आसा अजुनी आं चड खूब जावना. ओके येयली आमी. हय तर आमी पावले 8च जाता थंय आसा इतले बेंका आमी जेवपाना. हय तर आमी जे आयस्क्रीम हाडला ते तरी आमी खातले ते आमी आतांच खातले आनी कोणी हें सगळें खावन जातकीर मागीर खाता आशिल्लें बट तशें ना आमी आतांच खातली. हांवें तुका स्ट्रॉबेरी डॉली घेवन म्हणलेलें मावशी घे मम्मी थंय ओके सो आमी हे खाता आनी मागीर ते खाता आसतना तुमकां परत मेळटली. हय आमकां ती मँगो डॉली न्हू खूब आवडटा मीन्स इवन ते 70 सुद्दां ते चॉकलेटी आसा पळय तितून ती हें येना जितलें आमचें हें हितून येता आनी हितून स्टँडूय मेळटा पिटीक नाका वेट येयलो कुडको आनी मम्मी गाडी धांपावली. मम्मी आमकां अर्दे वाटे येवन रावले अर्दे वाटे म्हणल्यार वते गडी कडेन मावशी खा बय न्हू गवरडे बी येता न्हू कितको आयस आसा पळयात मागीर थंडी जाल्यार सुद्दां आयस्क्रीमी खावप मजा येता आयस्क्रीम खावपाक. पिटी बस मागीर मेळटली तुका. ए मावशी डबो घातलो डबो काडले तुवें म्हाजो आनी न्हू आमचो तो पेटो हांव तुमकां दाखयताले पळय ब्लॅक एंड व्हायट कलरचो बाबडो पेटे बी काडले म्हूण सांगलें पळय तो ना तेका बाबड्यान नाद केलो खबर ना मम्मीन तेका पयर बेश्टोच भायर घातलेलो आमी सदां घालतात आनी तितलें शिजलें नाशिल्लें पळय जाल्यार ते राती येयलच ना आमी तेका कितलो हाफयलो येवूच ना आतां आमकां तो मेळत ना आमी ह्या खातीर माजरा बी पुसपाक बेजार जाता कित्याक मागीर तेंची हें जाल्लें लागलें आसता तें कितें तूं आमच्या कामार एकलो तो बुकल्या खातीर ते समजो तो आतां दादलो जावन सहजान पळय जेंट्स अशें आसता ते रडना जाल्यार तो सामको दुखा पयल्या दिसात आनी हाबडी घेवन तो डॉक्टराक गेलो हालो म्हणून हालो जे दीस हालो त्या दीस ते 4 दीस घरा भायरूच रावलो मागीर तो चड जाल्लो दिसता तेगेलें मागीर तेणी ताका डॉक्टराक व्हेलो इंजेक्शन केल्ली आनी खंय 2-3 हजार मोडून मेडिकल हाडलेलें. तूं बस दार बंद कर म्हणून लास्टी तो दंपार मेलो ती बायल भुरगीं तो कामार आनी ती रडत आनी ते चेडू तेगेले कॉलेजीक वचून आसलें तेच न्हू तसोच आमच्या खातीर म्हणून तितलें एटॅचमेंट दवरना तेंच्यान म्हाजे पूण हो बाबडो बरो आशिल्लो खुशी मातशी तुमकां पयलेच आसतलो बट तो आतां ना तो म्हाका बेजार येता माजरां नाका आनी कोणूय नाका अशें जाता मागीर खूब आसा अशें स्लो स्लो खावपाचें अशें ती मागीर खावप आशिल्लें आनी तितलें हें नाशिल्लें पळय मूड खावपाक जाय मागीर ते सगळें खावप आनी तेंच्यांनी न्हू आमकां आतां पळय आमी स्टेशनार कितें कितें घेतलें न्हू
आमकां 2 दिवस जाय आशिल्ली न्हू चटणी ती खूप गर्दी आसली स्कूलान गडबडीन दिले काय खबर ना एकूच दिले आमकां अर्दे वाटेर पयलें आमकां आतां आमकां लॉलीपॉप बरोबर ती ग्रेवी जाय प्लस फ्रायड रायस बरोबर बी ग्रेवी जाय आसली. फ्रायड रायस चिली घातली ना म्हणून हरशीं दिता सेपरेट वेगवेगळे दिता असो आतां तुमकां मागीर मेळटली. मम्मी तुका दवरलें फ्रिजान हांवें सो मागीर मेळटा. हय सेट आसा तर न्ही आमकां सूख लागली ना. टायम 8:30 जाला. ते थंड जातले ते थंड जातले न्हू 8:30 जाला आनी आमी डिसायड केलें मम्मीन बी कित्याक ती लॉलीपॉप बी आसा पळय ती थंड जातली. सो पळयात मॅचिंग रेड 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 मम्मी आनी आमी मागीर नवरात्री आमी सगळे कलर कलर करूया असो टायम आसा नवरात्री पण चवथ उरता ते आजून सोडून दी ते म्हणजे सो लॉलीपॉप बी मागीर न्हिवतली न्हू. सो आमी आतांच म्हणल्यार शेवया आनी तुमकांय बी म्हणल्यार दाखोवया. सो आतां ते सगळें हांव शूट करतलें. सो तुमकां फर्स्ट दाखयलें कितें 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 घेतलां तें आमी फर्स्ट दाखयता तुमकां. फ्रायड रायस घालपाक बावल आमी रेडी करीत ना. हां प्लेटीन घालुया न्हू. हे पळय तर आमी 3 हे हाडला तुमकां केक ओपन करून दाखयता आनी सगळ्यो प्लेटी दवरल्या बिकॉज ते काडून घेवपाक. आनी हे पळय तिणें आमकां ही एकूच ग्रेवी दिली. ही ग्रेवी कित्याक पावता आतां आमी एक ग्रेवी घेतलेलीच म्हणून सांग. सो ही एक तिणें आमकां दिली. सो फ्रायड रायस हितून घालुया. सो पळय फ्रायड रायस आमचो आमचे न्हू ते परफेक्ट फास्ट फुडाचो आमकां चड सगळेंच बरें लागता. मावशी बी आमचें चिकन खायना. घाल घाल म्हाका ती ग्रेवी चड एक्सायटेड आसा. चिली ती मंचुरियन हाडून आमी. सो वाव पळयात कितकी बरी टेम्पटींग अशा टेम्पटींग फ्रायड रायस. ते चिकनाचे तळलेले पीस ना कितें गो तितून ना आसता न्हू पळय ते अशें फास्ट जेन्ना गडबड आसता पळय तेन्ना ते अशेंच करता. नेक्स्ट कितें कितले बरे आसता जाणा. असो बट हे सुद्दां टेस्टी लागता. नेक्स्ट कितें काडलें तुवें लॉलीपॉप आय थिंक 6 ते पीसीस येता आसता न्हू एक हितून घाल न्हू हितून घाल. आय थिंक 6 पीस येता म्हाका डब्बू पळय कसलें येस 6 पीस आनी ग्रेवी तुमकां दिसता आमी हय. सो मम्मी आपल्या काडून घेता आनी आमी दोगांय मातशी बीग फुडी न्हू. सो आमी दोगांय चड खाता. बरें लागता गो गुड गुड. तर ह्या फ्रायड रायस आशिल्लो न्हू तितून रेड रेड पीसीस आसता एक्चुली. तेगेलो डब्बू खंय तुमी आपलो ह्यो दी सांगलेलो हांव म्हाका ह्यो घेता. हे 2 म्हाका आनी 2 मम्मीक आनी 2 तेरा 2 मेरा या 2 तेरा 2 मेरा. रेड रेड बरें दिसता आमी रेड रेड सेम हांव चड एक्सायटेड चिली करून इतले घेतले. ओके. सो तुजो अर्द उरतलो तो मम्मीक दी. मम्मी सोंपयतले काय खबर ना इतले दिसता. मम्मीक बी चड आवडना आमकां चड आवडटा. तुम्ही घेया म्हाका ही चिलीच पळोवपाक मजा येता टेम्पटींग. ते फोडी
हॅलो, तर नो गायज आमगेले आमी सगळे जेवण बी खाल्ले. फ्रायड रायस, लॉलीपॉप आनी कितें घेतलेलें आमी चिकन चिली आनी इतके मस्त आशिल्ले जाणा. खूब बरें लागले आमकां आनी तेंचो टेस्ट बी बरो आसता ते इतलो. सो आतां आमचो न्हिदपाचो टायम जालो. एक्चुअली आमी रिकॉर्ड केले पण मम्मी आनी टिवीचो आवाज येदो व्हडलो येतालो, सो रिकॉर्ड करचें पडलें परत, वॉयस ओवर करचें पडलें. सो फायनली आतां आमी वेज फूल 1 मंथ तुमकां सांगलेलें वदूळ. सो डायरेक्ट चवथ जावन खातले आमी फिश नॉन वेज सगळें. चवथ जावन मिनींग चवथ जावन 5 दिसांनी. सो फूल श्रावण आमचो. सो आमी हो व्लॉग आतां हांगाच एंड करता. इफ जर तुमकां आमचे व्लॉग्स आवडटा जाल्यार प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्रायब करा. आतां आमी मेळ्ळा आमच्या फुडच्या व्लॉगान.